नमस्कार इष्टानो. देर इज समथिंग नोन एज ट्रेंड एनालिसिस. ट्रेंड एनालिसिस म्हटलें कितें की थोडे इन्स्टन्सीस, इव्हेंट्स, फायंडिंग्स ट्रेंड करप आनी तितूंतल्यान फुडें कितें घडटलें हें प्रिडिक्ट करप. डिसिजन मेकिंगाक वापरता हो टूल. सो फाटल्या दिसांच्यो मे बी एक आठवडो 10 दिसांचे आमी थोडे गोंयांत जे घडले इव्हेंट्स ते एनालायज करया, एग्जामीन करया आनी फुडें आमकां गोंयकारांक कसले दीस येवपाचे आहा आनी पळोवपाचे आहा आमी त्याचो एक अंदाज ल्हान घेवया. आनी आमी हांगासर रामा काणकोणकाराचेर हल्लो जालो, आमकां फोन येयले ते विशय टचूय करिना. लिविंग दोस असायड बाकीचे विशय आनी सरकार कितें चिंतता एक अंदाज लागतलो आमकां. सो लेट्स स्टार्ट. फाटल्या दिसांनी इश्टानो आमकां ही बातमी पळोवंक मेळ्ळी. अनुष्का गोविंद लमाणी इलेक्टेड न्यू सरपंच ऑफ सांकवाळ पंचायत. सो सांकवाळे पंचायतीची नवीन सरपंच आतां अनुषा गोविंद लमाणी. एक दुसरी चिखले, तेजे कुशींतलोच जो गांव आसा, पंचायत आसा चिखले पंचायतीचो जो सरपंच आसा बाब कमला प्रसाद यादव, तेणी लोटले वेर्णा IDCच्या सायडीक, वेर्णा इंडस्ट्रियल स्टेटाच्या सायडीक एक जागो परचेस केलो आनी थंय एक क्रिकेट स्टेडियम बांदलो. पंचायत म्हणटा सगळ्यो परवानग्यो ना, पूण त्या इनॉग्रेशनाक, त्या स्टेडियमाच्या इनॉग्रेशनाक आमच्या गोंयचो BJP सरकाराचो मुखेल मंत्री बाब प्रमोद सावंत, BJP पार्टीचो अध्यक्ष बाब दामू नायक, खासदार सदानंद शेट ताणावडे आनी मोविन गुदिनो म्हणटकूच कहलो तो तुमकां खबर आहा. सो हांवें आनी वेगळी सांगपाची गरज ना. सो हे थंयसर गेले इनॉग्रेशनाक आनी इनॉग्रेट केलो आनी बातमी कश्यो येयल्ल्यो तेंचो प्रायवेट स्टेडियम हें सगळें आमकां खबर आहा. सो ह्यो दोन गोश्टी जाल्यो. तश्योच सरकारान आतां सरकारी जमनीचेर, कॉम्युनिदाद जाग्यांचेर जे इनलिगल स्ट्रक्चर्स बांदलेले आहा 2014 पर्यंतचे ते रेग्युलरायज करपाक कायदे हाडला. हेजो अर्थ जितल्यो गोंयांत ज्यो बस्त्यो आसा मायग्रंट्सांच्यो त्यो आतां लिगलायज जातल्यो. हो एक समजून घेवचो. सो 3 इव्हेंट पयले. अनुषा गोविंद लमाणी सांकवाळची सरपंच जाली. चिखलेचो सरपंच कमला प्रसाद यादव हेणी प्रायवेट स्टेडियम बांदलो. गोंयचो मुखेल मंत्री, BJPचे प्रेजिडेंट, खासदार सगळे जाण ते इनॉग्रेशनाक पावले आनी ह्या सरकारान, भाजप सरकारान इनलिगल स्ट्रक्चर्स लिगलायज करपाक कायदो हाडला. तितून सगळ्यान व्हडले बेनिफिशरी जे जातले पळय ते कॉम्युनिदाद जाग्यांचेर ज्यो इनलिगल बस्त्यो, स्लम्स बांदून जे मायग्रंट्स रावतात तांकां बेनिफीट जावपाचो आसा. सो दीस इज वन पार्ट. सेकंड, आनी एक इव्हेंट जालो तितून आमकां ही बातमी पळोवंक मेळ्ळी. ही बातमी कितें की रेव्होल्युशनरी गोवन्स तेंचेर FIR रेजिस्टर केली थिएच्या आमदाराच्या संदर्भात की कितें तरी थंय तो एक प्रचाराक गेल्लो खंय आनी थंयसर गडबड जाली म्हणून FIR रेजिस्टर केली खंय. आतां कितें ती समजून घेवया. FIRची कॉपी आमच्या हातीन पडलेली आहा. सो FIRची डेट अकरन्स ऑफ ऑफेन्स खंय 26/9/2025 आनी रेजिस्टर केन्ना जाली FIR 30/9/2025 रातची 12:30 म्हटल्यार 29 ते 30 हेज्या दरम्यान जी रात येयल्ली तेन्ना 12:30 ऑफेन्स रेजिस्टर जालो. आतां कंप्लेनंट कोण तो पळोवया इश्टानो. कंप्लेन कोणी फायल केला ती पळोवन घेवची. नेम स्वानंद प्रभू, डेजिग्नेशन सब इन्स्पेक्टर कोलवाळे पुलीस स्टेशन खंय. इश्टानो हो भुरगो जो PSI आसा तो पाळये गांवाच्यान येता. बिचोले तालुक्यात पाळये गांव जो CMच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन पडटा. तेजे फुडें आनीक कांय सांगिना.
सो फुडें या कंप्लेनान कितें म्हणटा तें पळोवया. ऑन द डेट, टायम, प्लेस मेन्शन्ड as above, the above mentioned accused persons intentionally with full knowledge form an unlawful assembly and in furtherance to their common object provoke the people in the locality of the village Pirna to cause riots dange करपाक जाय म्हणून. Accused Mr. Tukaram at Manoj Parab alias Manoj Parab along with his associates passed threatening, abusive, derogative comments towards Honorable Minister Mr. Nilkant Halankar and his supporters who were sensitizing stakeholders in respect of GST in such a manner that accused person intended to promote enmity between the people and disturb the peace harmony in the Pirna village. Sections कितें लायला ती वाचया, पूण हांगासर समजून घेवया. निलकंठ हळर्णकर खंय पिर्णा गांवांत गेलो GSTचो प्रचार करपाक. आतां GSTचो प्रचार करपाक म्हटलें कितें एक्झॅक्टली, आनी हे GSTच्या प्रचाराक फक्त निलकंठ बाब एकटोच आसा अशेंय ना. फाटल्या दिसांनी मुखेलमंत्री थंयसर पणजे गेलो, खंयच्या तरी दुकानदारान ताका कितें सांगपाचें तें सांगलें. आमकांय कळ्ळें कितें गणीत आहा तें. ते सायडीन विश्वजीत राणे, मागीर दिव्या राणे ती थंयसर प्रचाराक भोंवता GSTच्या. सो हे आतां जे GSTच्या अवेरनेसाक जे भोंवतात पळय CMच्या पोतान, ते कितें गणीत केन्नाच तुमी विचार केला? इश्टानो, ही सद्याक जी गोंयांत चल्ला पळय ती सरकार न्हू, गव्हर्नन्स न्हू, एडमिनिस्ट्रेशन न्हू. हो बिग बॉस म्हणून एक प्रोग्राम येता जाणा, तो सलमान खान येता पळय, तो अशें घरान तांकां कोणाक आपोवन हाडटा, तांकां पयशे दिता, बरे सारके खूब कोट्यांनी पयशे दिता ह्या गेमीन पार्टिसिपेट जावपाक जाय म्हणून. तांकां हाडटा, एका घरान दवरता आनी तांकां टास्क दिता की हे टास्क करपाचे, तुमी ते टास्क करपाचे, आनी जे कोण बरे टास्क करता ते उरता आनी जे बरे टास्क करिनात तांकां मागीर काडटा. सो गोंयांत सद्याक बिग बॉस शो चल्ला. वयल्यांतल्यान इन्स्ट्रक्शन येयले, चला रे टास्क करा, GSTच्या प्रचाराक चला. आतां सगळे जाण आपापले तरेन म्हणून बिग बॉसाक खूश करपाक लागून टास्क तो. सो तितून निलकंठ हळर्णकर पिर्णा गेल्लो. थंयसर RGचे भुरगे मेळ्ळे, तेंच्या मदीं मातशें कितें उलोवप जालो, वाद जालो, आनी त्या वादांतल्यान ही FIR आतां रजिस्टर जाल्लेली आसा. सेक्शन कितें लायला तें पळोवया इश्टान, आनी हें म्हत्वाचें आसा. Hence, offence under section 189 subsection 2, 191 subsection 2, 352, 351/3, 192, 196 subsection 1 read with 190 of Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 stands registered. तर प्रत्येक सेक्शन कितें तें पळोवया इश्टानो. 189 unlawful assembly. Then 191 रॉयटिंग, दंगे करपाचो प्रयत्न. 352 इंटेन्शनल इन्सल्ट विथ इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस खंय. 192 सेक्शन wantonly giving provocation with intent to cause riot if rioting be committed, if not committed. म्हटल्यार दंगे भडकोवपाचो प्रयत्न केलो खंय तेंच्यांनी. Section 351 criminal intimidation. Section 196 इश्टानो हो महत्वाचो आसा आनी बॅकग्रावंड दिल्लो पळय ह्याच व्हिडिओन त्या दृश्टिकोनान हो आनीक महत्वाचो जाता. Promoting enmity between different groups on ground of religion, race, place of birth, residence, language, etc. and doing acts prejudicial to maintenance of harmony. अर्थ कळ्ळो? RG रिजनल पार्टी म्हणटो कोणी ते गोंयाच्या हिताक आसा पळय त्या संदर्भान विशय मांडटले. पूण आतां भाजप कितें सांगता, तुमी गोंयाच्या संदर्भान हिताचे विशय मांडटात पळय तेन्ना तुमी डिस्क्रिमिनेट करता म्हणटा. म्हणून सेक्शन 196 तुमी आतां गोंयाच्या भायल्यान येयल्लेले तेंच्या विरुद्ध वावुरतात म्हणून तुमचेर आतां FIR रजिस्टर करता अंडर सेक्शन 196.
आनी BJP वाले कितें करता, त्यांच्या प्रोग्रामांक उद्घाटनाक सगळ्याक वांटेकार जाता. फुडलें सेक्शन वाचया. Section 190, every member of unlawful assembly guilty of offence committed in prosecution of common object. म्हटले जितलेय लोक आता ह्या विचाराचे आसा आनी जर ते एकठांय येयले 100 किंवा 100 पेक्षा जास्त आनी सरकाराच्या विरुद्ध उलयले किंवा प्रश्न विचारलो जाल्यार तुमचेर सगळ्यांचेर हे सेक्शन असले FIR रजिस्टर जावं शकता इश्टानो. आता खरें युद्ध चालू जावपाचें आसा अशें दिसता. कित्याक भाजपवाले गोंय आनी गोंयाच्या विरुद्ध वागपाक लागला ह्या FIR वयल्यान क्लियर जाता, एस्टॅब्लिश जाता. आनी तरी आसतना ते भाजपचे कार्यकर्ते जे आसात पळय ते बारीक बारीक गोश्टींक लागून रोखडेच ऑफेन्सिव्ह जाता, तेंचे सेंटिमेंट्स हर्ट जाता. हे पळय तुमी आनी तुमची पार्टी गोंयाक ह्या दिशेन घेवन वचोंक लागलेली आहा. मागता हांव लोकां कडेन असले इंटिमिडेशन FIRच्यो जे सिनारियोज क्रिएट करता, एग्जाम्पल्स क्रिएट करता, तितून भिवचे न्हू. कित्याक आतां आमी युद्धान देंवल्लेले आसा. ही जी भाजप सरकार आसा ती गोंयाक विकपाक सोदता हेजे वयल्यान क्लियर जाल्लेले आहा. आनी तुमी जर गोंयाच्या हितान उलयतले जाल्यार तुमचेरूय अशे FIR घालूं शकता, ही मॅसेज ही. पूण आमी भियातले काय ना हो प्रश्न आसा. एटलिस्ट आमी तरी भिवचे ना. कित्याक गोंयाक जर वाटयतले जाल्यार आतां मातसो धाडस दाखोवपाचो वेळ येयल्लो आसा आनी आमी तो दाखयतले. तुमी विचार करपाची गरज आहा इश्टानो, विचार करा.